सगळी देवाची मोगाळ भुरगीं ताचे उतर सदांच मोगाचेर आमच्या काळजांत आमी दवरचें ताचे उतर सदांच मोगाचेर आमच्या काळजांत आमी दवरचें भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमच्या इत्तेसावांचो, आमच्या मागण्यांचो, आमच्या गरजांचो आमी उगडास करुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा वरवीं जेजून आमच्या इत्तेसावांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण खिरीतपणी ह्या वेळार ह्या बिसा बलिदानांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय बापाची कुशी करतात ती प्रामाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात. हो सेवा धर्म आमकां जेजूची देख आपणावन प्रामाणीकपणाचें आनी विस्वाशीपणाचें जिवीत जियेवंक उत्तेजन दिता. जेजून आख्या आपल्या जिवितांत बापाची खुशी केली. कुर्सार मरोपर्यंत बापाक तो विस्वाशी रावलो. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून तें ताका मानवता तसलें करूंक आयच्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. जायते पावटी देवाची खुशी करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमी आमची खुशी केल्या आनी हे भाशेन देवाक सोवें आनी एकामेका सोवें आमी चुकल्या. तर आमच्या चुकीचें बोगसणी आमी मागुया आनी सगळीं सांगता म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासोत बागेवन सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia
म्हणया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुझें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलोलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगळी मेळशी कोर. हें आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतलीं. किल्ल्यावरी आमकां एक शार आसा, आमची राखण करूंक दुरीग आनी कोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात, प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्राक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर तें शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें खडप. ऊंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सकला उडयल्यात. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंटन करता. तें मोडून ताचो सत्यनाश करता. लानविकाच्या पांया तळा, दुर्बलांच्या पावला खाला तें कोट माडवतलें. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलेलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुमाराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता सर्वेस्परा आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. सगळीं म्हणुया. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो अजून लागीं आसता ताका उलो करात. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो स्वर्गा राज्यान भितर सरतलो.
देखून ही म्हजी उतरां आयकोता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपले गोर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घोरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलोना तो आपलें गोर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घोरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसलून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे सोडवणीचे मिसांव सदांच चालू आसता आनी ह्या सोडवणीच्या मिसावांत मिसळ जावंक आमकां देवाची खुशी कितें ती जाणा जावंक गरजेचें. आनी त्या पासत आमी दर सकाळीं उठ्ठा तेन्ना हें मागणें करूंक गरजेचें. सायबा, आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत तुजी खुशी कितें? आनी देव हे केलेल्या मागण्याचो आमकां समजणी दिसाभर दितलो आनी ती पाळूंकूय आदार दितलो. आनी हे देवाची खुशी करूंक पयले सुवातेर आमचें मन आनी काळीज आयतें आसूंक गरज. जेन्ना आमचें मन आनी काळीज आयतें तेन्नाच आमी ती देवाची खुशी कितें ती पाळूंक तयार जातली. नाजाल्यार पळयात, बागोन फ्रांसीस शावेर सुरवेक इनिशियली ताची येवजण अशी आसली की आपूण बरें शिकप करून व्हडले युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक ताची येवजण आसली. आनी अशें दिसता ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार की ही देवाची खुशी करूंक ताका इल्लो वेळ लागलो. पूण बागोंत इनास हाच्या वरवीं देवाचें उतर ताच्या जिवितांत नो सोरणी हाडटा, बदलणी, ट्रान्सफॉर्मेटीव लाव आमी म्हणटा ताका. देवाचें उतर ताचें जिवीत बदलता आनी एकदां बदलणी जाल्या उपरांत तो आपलें आख्खें जिवीत देवाची खुशी करूंक समोर पिता. जसो बागोन पावलो म्हणटालो, इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. आतां जियेता तो हांव न्हय, पूण जेजू क्रिस्त म्हज्यान जियेता. आनी एकदां आपलें जिवीत देवाची खुशी करूंक समोर पिल्या उपरांत तो फाटीं आनी पडेना. युनिवर्सिटीची स्टडीज जाल्या उपरांत ताची खंय आवय बापूय भयण सोंपता, पूण तरी आसतना ताका ही डिस्करेजमेंट जायना, ऑब्स्टेकल जायना, आडकोड ताका जायना. कित्याक? ताचो कॉन्फिडन्स जेजू थंय आसलो. ताणें आपलें आख्खें जिवीत जेजू पासत भेटयलेलें म्हणटूच तो फुडें पावलां मारता. आनी जेन्ना ताका वेंचून काडलो आसयेक वचून देवाचें उतर परगटूंक, तो खुशालकायेन होळी म्हणटा. पळयना थंय वचून कितले कोश सोंसचे आसात, कसले त्रास ताका पडटले, कसली भाशा ताका शिंगची पडटली, हें तो चिंतिना. उमेदीन बरोवन सगळो खुशालकायेन तो होळी म्हणटा. आनी 16व्या शेंकड्यान मोगाच्या भावा भयणीनो, दर्यांतल्यान प्रवास करूंक इतलें सोंपें न्हय. कित्याक बोटी तुफानाक वादळाक सांपडटात आनी जिवाचे हाल कशे जातात, भलायकी देखून बिगडटा. पूण तरी आसतना तो उमेदीन बरोवन ह्या मिसावांक वचूंक तयार जाता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाची खुशी कशी करची ती जेजून आमकां शिकयला. जशें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा, जेन्ना जेजू जेत्सेमान्याच्या मोळ्यांत वोरासांव करता तेन्ना तो ताचेर खांपेर येता, रोगोत उमेता. म्हणजे इतलो भियेलेलो आसता, तरी आसतना जेजू म्हणटा, साईबा बापा, हे म्हजे वेले पात्र पयस कर, जावं तुजी खुशी न्हय म्हजी खुशी. म्हणजे कश्टा विणांत पासून कशें देवाचेर पातयोचें तें जेजून आमकां शिकयलां. बागोन फ्रांसीस शावेराच्या दोनयान ताका शिकयलां म्हणटोच तो मरणाक भियेना, आपली पावलां फुडें मारता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कितें आयकलां? आयच्या पयल्या वाचपांत देव
पातकाचेर आनी अनितीचेर जैत व्हरता तें आमकां मेळटा. आनी ह्या वाचपान आमी आयकलां एक किल्ल्या सारकें एक शाराची खबर सांगता. किल्ल्या सारकें म्हणजे मजबूत एक शार आसा ज्या शारांत भितर सरूंक प्रामाणीकपण आनी विस्वासीपण गरजेचें. जशें आमी आमच्या स्टेटींत आमकां दुसऱ्या स्टेटींतसून गाडयो येतल्यो जाल्यार परमीट लागता ते भितर सरूंक दुसऱ्या स्टेटींत भितर सरून, तशें कितें ह्या शारांत म्हणजे देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक प्रामाणीकपण म्हणजे कितें सारकें तें करचें, रायटियसनस सारकें तें करचें, सत्य करचें, स्वताक गोवाय दिवची आनी देवाचेर पातयेवन हें सगळें करचें म्हूण आमकां हें वाचप सांगता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागेंत आगोस्तीन ह्या पॅसेजीचेर नियाळ करून असो बरयता, सिटी ऑफ मॅन, सिटी ऑफ गॉड अँड सिटी ऑफ जेरुसलेम. तो म्हणटा मनशाचें शार, देवाचें शार आनी जेरुसलेम शार. आनी तो म्हणटा ह्या मनशाच्या शारांत जो मनीस गोरवान जियेता, आपली खुशी करून जियेता, तो हांगा सांडटा, ह्या मनशाच्या शारांतूच उरता, देवाच्या राज्यांत शारांत पावना. देवाच्या राज्यांत जी मनशां जी दोयाळपणी दुसऱ्या सोबे नीत करतात, दुसऱ्या सोबे काकूत दाखयतात, दुसऱ्याक भोगसूंक तयार आसात, असली मनशां ह्या देवाच्या शारांत आसात. पळयात बागेंत फ्रांसीस शावेर जेन्ना इंडियेक पावलो, दोयाळ काळीज ताचे, दुसऱ्या सोबे दोयाळपणी दोयाळ करण्यो करूंक तो फुडें सरलो. कोण कोश्टवतात तांकां आदार दिवंक, तांचो इलाज करूंक तो फुडें सरलो. ताच्या दोनयाच्या काळजा सारको तो दोयाळायेन तो ह्या देशांनी चल्लो. आयज तो देख इवंत आमकां जायत्या आमच्या रस्त्यांनी खंय तो सांजेच्या वेळार काफीन घेवन भुरग्यांक खंय ल्हान ल्हान आल्तार करतालो आनी थंय घेवन तांकां आमचे बापा नोमान मरी शिकयतालो, आयमोरी करूंक शिकयतालो. म्हणजे ह्यो ल्हान चालयो ताच्यो लोकांक सगळ्याक आवडटाल्यो. आनी ही गोवाय की जेन्ना ताची कूड मोतोच गोंयांत आयली, न्हयच क्रिस्तांव लोक पूण हिंदू मुस्लीम सगळे तरेचो धर्माचो लोक जात कात ताणें पळोवंक ना जेन्ना ताची सेवा करता तेन्ना. कित्याक खालतीकायेन ताणें सेवा केली. जसो जेजून मोरो पर्यंत विस्वासी रावलो, बापाक विस्वासी रावलो आनी आपल्या दिमेर पडोवन आपल्या शिसाचे पांय धुले, खालतीकायेन दुसऱ्यांची सेवा केली. तेच भाशेन आपल्या दोनया सारको बागेवन फ्रांसीस शावेरान ही खालतीकायेन सेवा दिली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा सायबा सायबा म्हणलें म्हूण तूं स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. ह्या संबंद आमचो संबंद देवालय कसलो संबंद? पलकेपणाचो, एम्प्टी, ओ देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जियेता तसलो. आमी इगोजेन वेता आनी म्हणटा सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हाका पाव आनी सगळें मागणी करता, पूण घरा वेतूच शेजाऱ्या लागीं झगडटा. असलो भावार्थ आमचो, असले पलकेपणाचो संबंद आमचो देवा कडेन आयज जेजू आमकां तुका आनी म्हाका उगडास करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक बरोयणार जॉन ए असो बरयता, इट इज इजी टू बी बिजी विथ द चर्च वर्क. तो म्हणटा इगोजेन वचून जायतो वावर करूंक सोंपे आमकां, आमी बिजी आसा म्हणून, पूण त्या वावरांत खरें देवाची खुशी आसा काय, जेजूची खुशी आसा काय नियाळूंक गरज. फुडें तो बरयता, तो म्हणटा आमी जायतो जेजूच्या नांवान वावर करता, पूण जेजू सवे आमी बसून मागणी करता काय, आमी जेजून आमकां हात लायला काय, आमी जेजूक लागीं दवरता काय, ओ आमच्या नांवान म्हणजे आमचें नांव नेम आनी फेम जोडूंक आमी हो वावर करता काय. केन्नाय केन्नाय तो म्हणटा, फुडें म्हणटा याज्ञीक सेरमांव दिता, मागणी करून तो देवा सामकारा बसून हो सेरमांव तयार करता काय, असो तो बरोयणार बरयता. आनी इतलो वावर केल्या उपरांत मोगाच्या भावा भयणीनो, इफ द will God's will is so crucial, मागीर देवाची खुशी आनी कितें गाय. बागेंत एवांजलिस्ट शुभ वर्तमान मातयो आमकां उगडास करता, बागयां बरोवन आमकां उगडास करता. तो म्हणटा पुअर इन स्पिरीट म्हणजे आमचें काळीज सादें आसूंक जाय, खालती आमी आसूंक जाय, दुसऱ्यांक बक्षिता तसलीं आसूंक जाय. असल्या काळजाक खंय तो म्हणटा ही देवाची खुशी करूंक सोंपे. असलो वावर करतात ती मनशां ह्या राज्यांत भितर सरतलीं.
देवाचेर पातयेवन ओ देवाचेर विस्वास दवरून केलेलो वावराक देव फळ दिता. जशें शुभ वर्तमानांत फुडें आमकां मेळटा, जो मनीस देवाची कुशी करता तो देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा, जिवितांत वेव्हारांत घालता. तोच मनीस एक घर खोळपार बांदलेल्या परी जे वादळ आयलें, पावस आयलो, वावर आयलो, केन्नाच मोडचें ना. असलो भावाट, असलें जिवीत आमी जिवंक गरज म्हण आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात. पिसाट मनशा सारकी न्हय, रेवेर बांदलेल्या घरा सारकी जेन्ना वादळ येता ते मोडून वता, तसलें आमचें जिवीत जावचें न्हय. आमचें जिवीत देवाचेर पातयेवन जियेता तसलें, जे बागेवन फ्रांसीस शावेरान आमकां शिकयलां. आपूण ह्या मिनिस्ट्री करतना ताणें आपले वावर करतना ताणें आमकां शिकयलां कशे परी तो ताच्या जिवितांतल्यान मोगाच्या भावा भयणीन दोनूच वर्सो वो दोनूच व्हॅल्यूज, दोनूच ताचे बरेपण आमी घेवया. पयलें म्हणल्यार एन्थुजियाजम आनी दुसरें म्हणल्यार पॅशन. ह्यो दोन वस्तू हांव ल्हान आसतनाच हो सेमिनारींत जॉयन जालो तेन्नासान हांव ताचें इन्स्पिरेशन घेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, कसलोय वावर आमी करता, जावं एक आवय वावर करता घरांत, भुरगीं इस्कॉलांत आसात, वावरा जाग्यार आमी ऑफिसांत आसा, खंय आसूं, उमेद आसूंक गरजेची. त्या उमेदीन जेन्ना आमी वावर करता तेन्ना देव आमच्या वावराचेर बेसांव घालता. कसलेंय जावं, शिकप करूंक जावं, उमेदीन करप, सगळें ध्यान मन लावन करप गरजेचें. आनी दुसरें म्हणल्यार पॅशन. ह्या बागेवन फ्रांसीस शावेरा सवें आमी पळयलें 100% कमिटमेंट. जायतीं जाण आमी वावर करता, जायतो वावर करता, हांगा थंय करता, कितली कमिटेड आमी आसा, कितली विस्वासी आमी आसा काय. 100% केन्ना केन्ना आमी 20%, 40%, 60%, बट मे नॉट बी 100%. पूण बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां उगडास करता. जितली आमी पॅशनेट जाता आमच्या वावरांत, तितले आमी फळादीक जाता आनी त्या पासत आयज पासून ताची कूड ओमोर. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानांत बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून हेंच मागणें आमी करुया की आमकां ही उमेद आसूंक, आमी पॅशनेट आसूंक, आमी वावर करता तातूंत आमचें सगळें ध्यान मन आसूंक आनी देवान एका दिसा आमच्या जिविताचेर आशिर्वाद घालूं आनी एका दिसा ह्या सर्गेच्या राज्यांत आमी पावूंक आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसां हेच उर्बेन आमी वावरूंक. जेजू येतलो आनी आमकां बेसांवांनी भरतलो. ह्या येण्यात आमी आसां जाल्यार जेजूची येवची तयारी आमी हेच उर्बेन करूंक आनी ह्याच पॅशनान करूंक आमी पावल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरचेक प्रमाणीकपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सरकारी वडिलांनी पोरचेक दिलोल्या उतराक विस्वाशी रावन प्रमाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेक मान दितना ताची देख घेवन आमच्या जिवितांत देवाची खुशी वळखूंक आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. 2025 उत्सवीक वर्सांत कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ही संबरमणी आमकां आमच्या मिसांव कालचीदारपणी जिवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बो सुर्गींच्या बापा, कालतिकायेन ही कांय मागणी आमी तुका बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन तुका उबारल्या.
ती तुका मानता तशी तूं आमकां फावो कोर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बापाक माना गोड गोड बायलो जायकार साची कोरी भक्ती ताका नाका बोली दाना जाय वेलाची दया प्रिती मोगाळ बापा मारून तुगे मोगान केली ती बेटोळी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केली ती बेटोळी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या दाबाक सुरवेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमचीं काळजां जागी कोर. ताच्या येण्या वरवीं नितोळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पावूं म्हूण मागता. सुर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशी कोर म्हूण हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सुर्ग दोलबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Barbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसोटी तुका जोयजो. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाजो. उसोटी तुका जोयजो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोवया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुराण जीवन पर आमी परगोता, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन सुसे, बागयोन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्विदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र आसा, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीर सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काठवले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काठवले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें मोशी भितर येवचें म्हाका खबर. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Tace promariko amka taso guris tace puno civi amka puro Gesù tace promariko amka taso guris tace puno civi. Gesù melu tace sove rigondramo maka faule sorva unoc volto adam sogliamone zutombere amka puro Gesù tace promariko amka taco kuris tace puno civi amka puro Gesù tace promariko amka taco kuris tace puno civi. Amka puro Gesù tace promariko amka taco kuris tace puno civi amka puro Gesù tace promariko amka taco kuris tace puno civi. Gesù passò sobre ogra kubulasa kushalasa tace mokar dusre sogor makaluk salushik munda amka puro Gesù tace
ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनोजिवी मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासुया. सगलीं उबीं रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मोदें आमी जियेतना सुर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देणयांक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगलीं बसूया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री फादर सावियो काब्राल तशेंच सोप बलिदानान वांटो घेतल्या सगल्या आमच्या यादनीक बाबांक आनी आमच्या वाडे कुर्दी रावतल्या फिरगोसकारांक आमचे खेरीत दिनवास. तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. ही मिसा आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30 मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा. थंय वचून तुमी कुमसार जावं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची. फाल्यां 3:30 मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून दैवीक काकलुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. फाल्यां बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बांय आसा थंयसर मीस आसतलें सकाळी 9 वरांचेर. मोगाळ बाबा भयणानो, डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्दिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन समरमतलो. तशेंच कोडीत करूंक लायलां आज 12:15 वरांचेर तामील भाशेन मीस आसतले. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबीं रावया. सुरविस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उरूक कर.
बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगाताल म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान हे बेडार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. Xaviera, tuji kuru goya shara, tu Jesus soy nika, soda soy divon kormaka. Jesus, já soy rica, sodan soy divon cormaca. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara. Jesus, já soy rica, soda soy divon cormaca. Tu Jesus, já soy rica, soda soy divon cormaca. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रॅलिकांचो उमाव दोर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सोत्राय दवरची. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रॅलिकांचो उमाव घेतना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. आमच्या बाजिलिकेन दोर दिसा एडोरेशन आसता सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा मीस समरमतात त्यो फिरगोजो हे परी. सकाळीं 6 मीस समरमतात कोल्ली, 7:15 सांतिनेज, 8:30 बास्तोरा, 9:45 नेरूल, 11 आरांबोल आनी 5 गालजीबागा. तशेंच फाल्यां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले.